आमी आसात अमे खोतीगांव श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन जाची आयज जात्रा आसा। हांव मागतां हांगसरले महाजन तुमी ह्या देवस्थाना विशीं सांगचें। सर्व सभासदान म्हणून वर्साचो उत्सव सगळे साजरे करतात। असे अनेक उत्सव असतात, तेतूं भितरला शिशारान्नीचो हो एक मोठो उत्सव शिगमोत्सवा नंतर जो जाता। तेजे नंतर हांगा शिशारान्नीचो कार्यक्रमाचो सुरवात पळय जी जातली तेजे खातीर जे गडे गेल्ले आसतात ते तन्ना कडेन आतां आसात, ते आपली पूर्व तयार करतात। ती पूर्व तयार जाल्या नंतर ते आमचे भुमचीपुरसा मठा येतले। थंयच्यान भुमचीपुरसा मठा नंतर भगत आणि इतर तेगे सहाय्यक सगळे आणि जे दोन्ही तरंग येतात ते मनीस आस्ते कदम आमच्या देवाच्या सभा मंडपांत येतले आणि तेजे नंतर उत्सवाक शिशारान्नीच्या सुरवात जातली। शिशारान्नीचे जे गडे पडटात ते 3 गडे आमी ते देवस्थानचे पळय जे कोण आसात तांकां खबर आसा की कशें कितें कात म्हणटा ते त्या पद्दतीन ते आपल्या परंपरे प्रमाणे ते आपले थंय त्या पद्दतीन कार्य करतात आणि व्यवस्थीत रित्या तो उत्सव पार पडटा। इतलेंच ठीक आहे। म्हाका एक सांगात, काणकोण मल्लिकार्जुन प्रसिद्ध आहा, तेजे फाटल्यान गांवडोंगरी आहा आनी अवें आसा आनी आतांच ह्याच दिसांनी म्हाका कुसक्यां एक देवूळ आसा मल्लिकार्जुनाचें अशें आयकूं येता। एकूण देवस्थाना विशीं सांगशात। एकूण देवस्थाना विशीं मुख्य देवस्थान हे गांवडोंगरीचें, ताजे नंतर दुसरे पळय जें आसा ते अवेचें। गांवडोंगरी देवस्थानाक कुसकी म्हणून जो भाग आसा तो तेजो एफिलिएटेड आसा, म्हणजे तो संबंध एक समावेशक आसा तो कुसकेचो भाग, पण सगळो कारभार थिंगच्यान चलता गांवडोंगरीच्यान। दुसरे नंबरचो जो आमचो अवें भाग आसा ताजो वेगळो कारभार चलता आनी तिसरो तो काणकोण। तिथी प्रमाण जर पळयलें जायत न्हू तर पाडी आनी बियेचो जो उत्सव जाता तो गांवडोंगऱ्यान जाता। तय चवथ हो सगळी उत्सव आमगेले तय चवथी जातात अवें देवस्थानाचे आनीक पंचम षष्ठ ते काणकोण जातात। पण कोणाल्याच खंयच्याच देवस्थानाक उत्सव करता आसतना कोणाकच कांय अडचण येना म्हणून ही पयली जाणटेल्यांनी बरी परंपरा करून आपली घटना बसयल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे हें चलत आसा। हें भयंकर खूब अशें वर्सां पूर्वीचें एक प्राचीन देवस्थान आनी एक परंपरे प्रमाणे हें कार्य व्यवस्थीत रित्या चलतात। सगळीं सहकार्य करतात, वांगडी सहकार्य करतात, गांवचे लोक सहकार्य करतात आनी आनंदान चल्ला। ह्या देवस्थानाचे महाजन फक्त देसाई नायक देसाई फॅमिली। अध्यक्ष तुमी देवस्थानाचे अध्यक्ष मातशें सांग नांव आनी। म्हाजें नांव साहिल देसाई, हांव न्यू निर्वाचित कमिटीचो अध्यक्ष, तशें आमचे जनरल सेक्रेटरी प्रदीप देसाई, तशें आमचे एटर्नी मनोहर देसाई आनी ट्रेजरर आमचे कृपेश देसाई। आत्ताच हांवें आयकलां की तुमी देवस्थानाचें पुरातन देवूळ खंय तरी जर्जर म्हणजे पन्नी जाला, तुमची नवी देवूळ बांदपाचें, नवी देवस्थान उबी करपाचें एक आवेस आसा आनी त्या दृश्टीन तुमी काम करता। कितें करपाक येतलें तुमी? आमचे म्हळ्यार मेन म्हळ्यार जे आमचे जाणटेल्यांनी जे आज म्हळ्यार जे देवळाचे पायभूंय घालून जे चलत आसा तशेंच ते आतां आमी न्यू निर्वाचित कमिटी रिन्युवेशन करपा लागून आमची सरान आमचे डॉक्टर रमेश तवडकर सर आमदार, तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर तांणी ती फायल मूव करून आनी पंचायत मंडळ आनी सगळ्यांनी ती हातभार लावन आनी आमच्या महाजनांनी तशें आमच्या ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी हातभार लावन ही फायल मूव केली आसा आनी ती टेंडरा येयली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमारपंत।